नमस्कार. राजकारण म्हळें की जे थोडे राजकारणी असता किंवा समाजकारणी असता तातूंत एक वेगवेगळे प्रकारचे आमकां पळोवंक मेळटा. थोडे अशे आहा म्हणजे क्वचित अशे आसा जे ग्रास रूट लेवलाचेर जे कनेक्ट आहा अशें दवरतात आनी तांचो तो कनेक्ट दिसून येता तांच्या वाठारांतल्या लोकां मदीं आनी तांच्या सरभोंवतणी. तर आमच्या वांगडा आज अशेच एक लिडर आसात जांचो कनेक्ट जो आसा तो ग्रास रूट लेवलांतल्यान दिसून येता आनी आसा. स्वागत करूया धार बांदोडाचे सरपंच ज्यांचे नाव विनायक गांवस आसले तरी तांकां बालाजी ह्या नांवार चडशे वळखता. सर नमस्कार, स्वागत. कशे आहात? पयले सुवातेर तुमकां तुमच्या वाडदिसाच्यो खूब खूब परबी. देव बरें करूं. हय, जशें हांवें म्हणलें क्वचित अशे थोडे राजकारणी आहा तांचो कनेक्ट जो आसा न्ही ग्रास रूट लेवलाचेर उरता आनी दिसून येता. सो तुमचो जो हो जो प्रवास जो आसा अशें आयकता आमी की 20 वर्सांचो कनेक्ट कशें पळयतात तुमी? 22 वर्सां हांव राजकारणांत आसा. राजकारण हांवें सारकें म्हणजे बेश्टेच टायमपास म्हणून न्ही, परफेक्टली राजकारण केलें. म्हणजे समाजा खातीर कितें तरी करपा जाय हेका लागून आमी राजकारण हें केलें. आमी तशें व्हडलें अशें कांय काम करना, पूण समाजाक जेन्ना म्हाजी गरज आसा, बारीक मनशाक लागून जेन्ना बरें काम आसूं नाल्यार वायट काम आसूं, तेन्ना हांव म्हाजें चिंतिना. एक समज आतां एक गांवांत म्हज्या वार्डान कोणी एक्सपायर्ड जालो जाल्यार तेन्ना हांव म्हाजें केदें व्हडलें काम आसा तें सोडून थंय ती तयारी करपाची करता. ह्या सुख दुखान तुमी एकदम सुख दुखान म्हणजे बरें आनी वायट कामाक आमी लोकां बरोबर आसा आनी तेका लागून लोकांनी आमकां इतलो बरो 20-22 वर्सां आमी राजकारणांत उरल्या. लोकां कडेन कनेक्ट आसा म्हणून आमी हें करूंक शकता. आतां 20 वर्सां म्हणली न्ही जाल्यार तुमी एकटे कनेक्ट आसप वेगळें आनी तुमचो परिवार कनेक्ट आसप वेगळें. सो हो कनेक्ट कशें दवरले तुमी, कसो दवरलो कसो तो? परिवार म्हणजे मेन म्हणजे कशें आमकां आवय बापायन शिक्षण दिलां की जाता जाल्यार कोणाचें बरें करपाचें, ती सत्ता तुगेली वापरून कोणाचें वायट करूं नाका, ह्याच धर्तेचेर आमी चलता. म्हणून फाटले फावटी हांव, म्हाजो भाव, म्हाजी भयण सगळीं निवडून येयली. आतां म्हाजी भयण आसा. म्हणजे आमी कंटिन्यू अशें आनी सांगपाक म्हाका उमेद दिसता की बेश्टे येवना निवडून. आमकां हे फावटी लोकांनी तर 80% वोट शेअर मारला. आनी तशें खंयचे पार्टी कडेन एफिलिएटेड करून कोणा कडेन वायटपणां घेवन आमी राजकारण करूना. आमी सगळ्यां वांगडा एक साथ घेवन राजकारण केलां. अशेंय म्हणटात की कनेक्ट जो उरता असो उरता तो राजकारण आनी समाजकारण अशें म्हणलें की तो एक फरक आसता. सो तुमच्या खातीर राजकारण म्हणलें कितें? थोड्यांक आयच्या चडशा लोकांक कितें दिसता जाणा, राजकारण म्हणजे पयसो. म्हाका तशें ना. म्हाका दिसना की राजकारण फक्त पयशा खातीर करीत न्ही राजकारण जाल्यार तूं चड दीस राजकारण टिकोवंक शकना. हें म्हाजें स्पश्ट मत. फक्त पयसो म्हणून राजकारण पयलें जाल्यार तें तुमच्या लिमिटा पुरतें आसता. अशें 20-22 वर्सां तुमी आयच्या घडयेक तुमी 20-22 वर्सां राजकारण करूंक शकना. म्हणून तें म्हाका दिसता की पयसो म्हणून राजकारण न्ही, राजकारण म्हणजे समाज कार्य करून तूं बरें राजकारण करूंक शकता. धारबांदोडा जेका म्हणटा आमी तें म्हणजे एक अलूफ कशें, मुख्य जे सिटी जी आहा थंयच्यान पयस कशें, कितें आसा समस्याय तश्यो तितक्योच आसतात. सो कसल्यो कसल्यो समस्या तुमकां आज पर्यंत 20 वर्सांनी तुमी टॅकल केल्यो आयल्यो अशें दिसता तुमकां? पळय 20 वर्सां कोणाकूय आतां सांगतलें म्हटल्यार राजकारणान 20 वर्सां आसा म्हटल्यार सांगपाक हें जाय न्ही की प्रावड आसपा जाय की आपल्याक जर आमी राजकारणान 20 वर्सां आसा आनी लोक जर समस्या सांगत रावले जाल्यार फायदो ना न्ही. बरोबर. पूण हांव प्रावडली सांगूंक शकता की हांवें ह्या 20 वर्सांक धारबांदोड्या उदकाचो, लायटीचो, रस्त्याचो हो खंयच तुका प्रॉब्लेम दिसचो ना. एक 5% खंय आसत पूण 95% सॉल्व केला हांवें. म्हणजे जे आमदार जावं आमचे मंत्री आमदार यांच्या सहकार्यान आनी म्हाजें पंचायत मंडळ प्रत्येक वेळा जे म्हाज्या वांगडा पंचायत मंडळ आसा पळय हांकां घेवन हांवें ते इश्यू सॉल्व केले. म्हणून हांव प्रावडली सांगूंक शकता की धारबांदोड्या पयर आतां सरकार तुमच्या दारी हे सगळे बरे प्रोग्राम जाता सरकाराचे. हांव एकटो सरपंच सांगता की म्हाज्या धारबांदोड्या उदकाचो प्रॉब्लेम ना, लायटीचो प्रॉब्लेम ना. आनी तशें म्हाका आमी ऑफिसरां कडेन आमदारां कडेन संबंद दवरल्या बरें आनी त्या हितून आमी करून घेतला. म्हाका तें एक्चुअली तेंच विचारपाक आसलें म्हणजे कनेक्ट कसो म्हणजे मुख्य जी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आहा राजकारणी आसूं किंवा मंत्री आसूं आमदार आसूं तांचो आनी तुमचो कनेक्ट कसो आहा? म्हणजे कनेक्ट आसा म्हणजे कसो पळय हांव फाटलें हेंच सांगता. ह्या ताजें उदाहरण म्हणजे फाटले फावटी हांव एमजी पक्षाचेर निवडणूक लडयल्ली. म्हाज्या अगेन्स्ट गणेश गांवकार निवडून येयल्लो. पूण तो निवडून येतकीर तो आमदार तें वायटपण ना. हांव म्हाजें काम तेजे कडेन घेवन वयता आनी तो म्हाका सहकार्य करता. हांवेंनूय एका बरे प्रोजेक्ट दिल्ल्या आनी म्हाका तेजी अपेक्षा सहकार्याची तेजी गणेश गांवकाराची आसा. दोतोर प्रमोद सावंतूय बऱ्या प्रोजेक्टाक आमी हेल्प करता म्हणून तो आमचे कांय आमकां त्रास करिना. आतांच आमी थंयच्यान तुमच्या वाठारांतल्यान येताले तेन्ना आमी म्हणजे ग्रावंड जो एक आहा तुमचो म्हणजे
सुंदर असो ग्राउंड आसा ताजें कितें सांग कारण यूथ एम्पावरमेंट किंवा युथांक जो एक फॅसिलिटी जाय पडटा ती दिसून आयली थंयसर ताजे बद्दल कशें कितें पळय ग्रावंड म्हणजे न्ही आयज म्हाजें मत कितें ग्रावंड बी आयज आसपा जाय भुरगे फक्त मोबायल आनी एक्टिविटी जावपा जाय बरोबर फाटले फावटी म्हणजे फाटलो 5 वर्साचो तेच्या पयलीं 5 वर्सां टर्म गणेश गांवकार आमदार आसतना आमी ताका प्रपोजल दिलें की आमकां ग्रावंड बरो डेवलप करून जाय म्हणून तेणी डेवलप करून दिलो ग्रावंड करून पूण तो सांबाळपाची जबाबदारी आमची म्हाजें जेन्ना पंचायत मंडळ आशिल्लें आमी एक म्हत्वपूर्ण असो निर्णय घेतलो की आमी आमचो ग्रावंड GCA ग्रावंड जाय आशिल्लो GCA कडेन आमी एग्रीमेंट केलो आनी तांकां सांगलें की आमकां मेंटेनन्स तुमी करपाचो तुमच्यो मॅची आसता तेन्ना फ्री आयज आमी ग्रावंडाच्या निमतान आमकां पंचायतीकूय इन्कम येता आमी दिसाक 5,000 रुपया घेता जे भायले खेळटा तांकां आमच्या पंचायतीच्या लोकांक ना पूण GCAन म्हाका आयज ग्रावंड मेंटेनन्स करता आसतना म्हाजे 5 भुरगे आमचे गांवचे थंय पोटाक लागले मेंटेनन्साक त्या शिवाय आमकां एक परमनंट कोच दिला GCAन जो कोच आमकां डेली रेगुलर कोचिंग चालू आसा आनी हेजे कोचिंगाचें आमकां फळूय मेळ्ळें एका वर्सा भितर आमचो धारमोडेचो भुरगो अंडर-16 गोवा टिमीक खेळटा आनी आयज तेजो बरो परफॉर्मन्स आसा पूण जर हे आमी स्टार्ट करूनाशिल्लें न्ही जाल्यार हे सीझन बॉल सुद्दां पोवचनाशिल्ले भुरगे म्हणजे आमच्या वाठारांत तशी परिस्थिती ना इतले करूं म्हणून म्हाका सांगूंक दिसता की आनी फुडल्या 5 वर्सांक GCAच्या सहकार्यान 4 तरी धारमोडेचे भुरगे गोवा टिमीन खेळटले आमी आतां मुळाव्यो गरजो तशें म्हणलें तुमी रस्तो किंवा पाणी किंवा ही ज्यो मुळाव्यो गरजो आहा त्यो सोडल्यो आनी जशें युथा खातीर तुमी म्हणलें की ग्रावंडाची तयारी जाली तसो महिला वर्ग आहा भुरगीं आहा जाणटे आसा हांच्या खातीर कशें कितें तुमचें आहा म्हाका न्ही आतां पळय आमच्या हांवें आतां आमदाराक प्रपोजल दिला म्हाजी इच्छा आसा की आमी धारमोड्या एक बरो व्हडलो मार्केट कॉम्प्लेक्स जावपा जाय म्हणजे ज्या गांवांनी आमचे बारीक बारीक लोक आसा पळय खूब सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा महिला कितें कितें प्रदात करता आमी चवथी कडेन तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिता 4 दिसाचो पूण तो प्लॅटफॉर्म तांकां आमी कंटिन्यू करपाक एक बरो मार्केट कॉम्प्लेक्स धारमोड्या एक बरो बस स्टँड जर जायत न्ही जाल्यार तांकां एक विजन म्हणजे मागीर ताका म्हाका करपा जाय तेंच्या खातीर म्हणजे बायलां जी बायलां खरेंच आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत त्रास काडून पळय जे पिकयता ते विकपाक तांकां बरे पयस वयचे पडटा ते जर आमच्या धारमोड्या मेळ्ळे न्ही धारमोड्या पळय आमी 4 दीस तांकां प्लॅटफॉर्म करून दिता धारमोड्या चवथी कडेन तेन्ना 4 दिसांक सुद्दां ती बरो बाजार करता तसो प्लॅटफॉर्म तांकां जर कंटिन्यू मेळत जाल्यार तेंचे उदारनिर्वाह जातलो बरो म्हणून म्हाका दिसता की तेंच्या खातीर म्हाका तें करपा जाय आमी आनी एक पळयलां की पंचायत म्हणलें न्ही पंचायत राज्य किंवा पंचायत जे पंचायत म्हणलें की खरें म्हणल्यार मूळ जो आसा ग्रास रूट स्टार्ट जाता पॉलिटिक्स किंवा समाजकारण जे स्टार्ट जाता तें हातूंतल्यान जाता पंचायतींतल्यान जाता जाल्यार आमी एक गोश्ट आनी एक पळयता कारण राजकारणाची जी मुखेल जी तेजी प्रभाव पडपाक लागला तातूंत अशें दिसून येता की खंय खंय जे कितें म्हणटा आमी ताका अविश्वास ठराव असल्यो गजाली खूब जाता पूण आमी ह्या पंचायतीचो असो रेकॉर्ड पळयता की फाटले म्हणजे अविश्वास ठराव अशें नाच कशें पळय तेच एक म्हाका बरें दिसता कारण सगळेंच न्ही पयशांनी जायना उतर आसा पळय उतराचेर जाता तशें म्हाजे सहकारी जे पंच आशिल्ले पळय उतराचेर आमी राजकारण केलें म्हाका सांगूं हांव 20 वर्सां आमच्या पंचायतीन राजकारण ना आयज हांगा अशें चल्लां गोंयान की 20-20 दिसांनी राजकारण म्हणजे अविश्वास ठराव हाडटा म्हाज्या पंचायतीन 20 वर्सां अविश्वास ठराव ना आनी 15 वर्सां हांव म्हणजे सत्तेच्या विरुद्ध लडलेलो तशें आसतना सुद्दां पूण मागीर सत्ते कडेन आमी बरेपणान वागल्या पूण सत्तेच्या ऑपोजीट आसतना सुद्दां म्हाज्या पंचायतीन आमी अविश्वास ठराव हाडपाक दिवना म्हणजे विथ सगळ्यांचें कॉर्डिनेशन आनी सगळ्यांक कंबायन करून आमी पंचायत चलयता आनी एक मुळावो जो गरजो आसा म्हणजे लोकांचो जो हेल्थाच्या बाबतींत म्हणजे धारबांदर जो तुमचो हो आसा एरिया आसा ती कशी आसा पळय आयज हेल्थाच्या बाबतींत म्हणीत न्ही जाल्यार BJPच्या सरकाराचे CM तशेंच आरोग्य मंत्री ज्यांच्या मार्गदर्शनान आमचो आमदार जाला न्ही त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमच्या धारमोड्या पंचायतीन एक बरें बेस्ट PHC आसा आनी आयज म्हणजे अख्ख्या ऑल इंडिया लेवलाचेर सुद्दां तांकां प्रायज मेळ्ळें आसा बरे दोतोर आनी बरे स्टाफ आसा म्हणजे हेल्थाच्या बाबतींत आमी सामके सॅटिस्फायड आसा विथ गव्हर्मेंट कारण आमच्या लोकांक आयज डायलिसिसाच्या पतान सुद्दां बाकीचे सगळे डॉक्टर आसात पूण डायलिसीस सुद्दां आमच्या धारमोड्या तालुक्यान धारमोड्या वाठारान उपलब्ध आसता हेका लागून हांव सरकाराचें सामकें देव बरें करूं म्हणटा आनी एक हांवें गजाल म्हणजे जालें कशें आतां तुमकां मेळपाक येतलो म्हण चिंतलें तेन्ना हांवें चिंतलें की खूब वाड्यार हांगा थंय विचारया म्हण आनी एक गजाल एक लक्षांत आयली की हांगा जे सरकारी प्रकल्प येता किंवा कितें येतात तातूंत सगळ्यांत चड फुडाकार जो आसा ही पंचायत घेता अशें म्हणून अशें आयकलां पळय कसले प्रकल्प असले तरी पळय कसलो प्रकल्प आसा न्ही आयज लोकांचें कितें जालां ना प्रसिद्धी आनी राजकारण करपा लागून ओपोज करप करेक्ट तशें आमचें ना बरें आमी राजकारण त्या पुरतें आसा पूण बरे सरकाराचे प्रोजेक्ट आयज पळय गोवा तन्मार प्रोजेक्ट सगळे ओपोज करताले
आमी आमच्या गांवच्या लोकांक विश्वासान घेवन बरो प्रोजेक्ट हाडलो कळ्ळें तेजो हेल्प आमकां जातलो फुडें तशेंच पळोवंक गेल्यार आमी आयज आमच्या वाठारान सरकार म्हणटा की फॉरेन्सीक कॉलेज जातली लॉ कॉलेज जातली हेका आमी सांगलां तुमकां आमी वेलकम करता म्हणून करा तुमी आमच्या जागा प्रत्येक कडेन ओपोज करून फायदो ना बरोबर कळ्ळें फक्त एकूच आतां खंत म्हणजे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक CMाक सगळे माणूस होता आमी तुमकां जितलो पळय इतलो हेल्प करता तितलो हेल्प तुमी आमच्या धारवाड्यान एक बरी इंडस्ट्रीज हाडून प्रदूषण मुक्त इंडस्ट्रीज हाडून आमकां जो आमी प्रोजेक्ट तुमकां केला पळय तेजी भरपाई आमच्या गांवगिऱ्या लोकांक फायदो जावपाक दिवची अशें हांव तुमच्या मार्फत सरकाराक सांगूंक सोदतां देवानंद सांगूंक सोदता आतां इतके तुमचे कार्यकाळ जो आहा 20 वर्सांचो कार्यकाळ सो आतां वयर वचपाचें कितें बीन आसा काय ना पळय वयर वचपाची इच्छा आसाच फाटले फावटी हांवें इलेक्शन लडयल्लें हांव सॅटिस्फायड रिजल्टा बद्दल लोकांक आमचें काम कळपा जाय लोकांक कडेन वळख जावपा जाय पूण येता ते असेंब्ली इलेक्शन हांव लडयतलो म्हणजे कशें कितें विचार आहा खंय अशें कितें ना अजून तशें विचार ना पूण आमच्या कोणा कडेन वायटपण ना आमच्या सगळ्या पार्ट्यां कडेन बरेपण आसा त्या टायमा वयलें सिच्युएशन पळोवन आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां विश्वासान घेवनूच फुडली स्टेप घेतलो धारबांदोडो म्हणलो की आमकां अशें दिसून येता की ते नॉर्थ आनी सावथ हाच्या मदीं अशें खंय तरी आमचे आसा कशें दिसता सो नॉर्थ काय सावथ हो जो इशू आहा तो कसो सुटाव जाता आनी हेल्प कसो जाता नॉर्थ किंवा सावथ आमी जेन्ना हें म्हणटात MPचे उलयतात त्या हिसपान ना आमचें कशें आसा ना आमचे धारबांदोडा पंचायत ज्या जाग्यार सोंपता थंय वाळपय मतदारसंघ चालू जाता वाळपय मतदारसंघ हो नॉर्थ कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता आनी आमची सावथ कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो कसलोच वाद ना आयज आमचो नॉर्थाचो म्हणजे वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा जो हेल्थ मिनिस्टर आसा हॉस्पिटल आमच्या बाउंड्रीक आसा पूण तेणी बी कांयच भेदभाव करनासतना हॉस्पिटलान आमकांय बी बरी सेवा मेळटा न्ही म्हणून आमी सदांच सहकार्य करता कोणाकूय विजन जर म्हणलें आमी आतां कशें आसता नॉर्मली आमची म्हजी एरिया अशी आसची असो एक विजन आसता तर तुमचो विजन असो कितें विजन म्हटल्यार पळय आमी आयज मेन म्हटल्यार सगळे सांगता निसर्ग सांबाळपा जाय ते आमी आमच्या धारबांदोड्या म्हणजे तालुक्यान जर पळयत न्ही जाल्यार आमी निसर्ग सांबाळपाचें काम आमी केलां उदक बी सगळें आमच्या तालुक्यांतल्यानूच लोकांक वयता म्हणून हांव सरकाराक म्हाजें एक विजन कितें आसा की सरकाराच्या मार्फत एक बरी इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रदूषण मुक्त इस्टेट येवचो आहे ज्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 1000-1500 लोक काम करतले आनी म्हणजे नेस्ले सारके आसा बरी म्हणजे लोकांक त्रास जायना तसलो एक बरो प्रोजेक्ट हांगा जावपा जाय ही म्हाजी मनांतल्यान इच्छा आनी जे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक पळय आपले पिकां आनी कितें घेता पळय तांकां एक बरें मार्केट कॉम्प्लेक्स जावपा जाय हे म्हजें विजन आसा आनी आतां तुमी जर एक दूरदर्शी हितून रुपान पळयता जाल्यार आतां म्हाजो धारबांदोडो असो आसतलो असो कसो पळयता तुमी धारबांदोडा म्हणजे कशें लोकांनी धारबांदोडा येवपा जाय एक बरी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसपा जाय आमचे निसर्ग जे आसा पळय बरे स्पॉट आसा ते लोकांनी पळोवपा जाय आनी फूल सावड्ड्या मतदारसंघान आयज म्हणजे खुबशे हे आसा बरे म्हणजे दूधसागरा सारको प्रसिद्ध हे आसा म्हणजे पर्यटन आनी बिजनेस आनी इंडस्ट्रीज ह्या हितूर धारबांदोड्यान सामके नंबर 1 वचपा जाय आनी ते करपाक म्हाजें सामकें म्हणजे म्हाका दिसाची 20 वरां सुद्दां जर फाल्यां करची पडली जाल्यार हांव करपाक तयार आसा कारण ह्या धारबांदोड्याच्या लोकांनी आमकां नांव दिलां तें नांव आमकां गोंयभर म्हणजे धारबांदोड्या कशें आसचें हे लोकांक म्हाज्या मनान आसा आमी अशें आयकता की तुमकां रातच्या 12 वरांक जावं किंवा 1 वरांक जावं फोन केलो की तुमी खंय तांकां मदतीक धांवता ना पळय म्हणजे मदत धांवता म्हणजे कितें लोकांनी आमकां इतले वयर बसयल्या न्ही म्हणजे आमी ताका लोकांक पावपा जायच मेन म्हणल्यार हांव केन्नाच फोन बंद करिना रातचो 12 सुद्दां लोकांक अवेलेबल आसा केन्नाय कोणी अशें पयसल्यान कितें एक्सिडेंट जालो ते पावोंक शकना आमच्या हॉस्पिटलान हाडटा म्हणटकीर ते म्हाका फोन करता बालाजी मातसो जाला पूण हांव उठोन 12:15 सुद्दां रातचो वयता कळ्ळें तें आमचें कर्तव्य म्हणटा हांव कारण लोकांनी आमकां ती खुर्ची दिल्या पळय तेजो मान म्हणून ते लोक आमकां फोन करता तांकां आमी तेज्या बद्दल पावप हें म्हजें कर्तव्य आनी एक आमी पळयता की हो जो वाठार आसा तो मुख्यतः म्हणजे पयलीं पासून मायनिंगा खातीर चडसो म्हणजे मायनिंगेचेरूच डिपेंडंट असो आशिल्लो सो आयज जेन्ना इतकीं वर्सां जालीं मायनिंग बंद आसा सो तें कशें पळयता तुमी सांगपाचें म्हटल्यार ही मोठी खंत कारण गेली 10-12 वर्सां आमी खूब प्रयत्न करता हांव तर म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी अमित शाह मनमोहन सिंग यांची सुद्दां भेट घेवपाच्या हितूर सिस्टम आमी आशिल्ले पूण पिकासांव जाता की आयज आमचे खूब हजारांनी भुरगे त्रासान पडले आनी सरकार आजून मायनिंग चालू करता म्हणटा पूण जायना चालू ही मोठी आमकां खंत म्हणजे सरकाराचेर आमी नाराज म्हटल्यार कित्याक तर जाल्यार आमचें मायनिंग जे पोट आशिल्लें आमचें पळय तें आयज चालू जायना
हेका लागून आमकां ती सरकाराचेर एक खंत येता. आनी दुसरी म्हटल्यार तूं मायनींग म्हणटा आनी जाल्यार आनी एक आमच्या धारवाडा फेमस आशिल्ले शुगर फॅक्टरी. गोंयच्या एकूच शुगर फॅक्टरी आमच्या धारवाड्यात आशिल्ली. ती आयज गेली 5-6 वर्सां बंद दवरल्या. तिजेर अजून कांयच म्हणजे योग्य असो निर्णय जायना. तेका लागून ते एक वायट दिसता. आणि म्हणजे आता जशें आमी ग्रीन ट्युरिजम म्हणटा, ग्रीन ट्युरिजम तशें पळोवंक गेल्यार आनी हो जो वाठार आसा तो चडसो आमी इको ट्युरिजम किंवा ह्या ट्युरिजमाक आमी हें करूं शकता, एक्सप्लोर करूं शकता. सो त्या दृश्टीन तुमी कशें कितें पळयता? पळय आयज आमच्या आमदारा कडेन बी उलोवप चालू आसा. आमच्या गांवांत इको ट्युरिजम करता जाल्यार खूब वाव आसा. कारण आमी हे सगळें निसर्ग सांबाळून दवरला, आमच्या लोकांनी दवरला. हय. आनी आमच्या गांवांनी बऱ्यो बऱ्यो न्हंयो आसा, बरो दुधसागर धबधबो आसा. ते न्ही म्हणजे तेजो सारको जर ट्युरिजमान जर बरो प्लॅन आवट करीत न्ही जाल्यार एक म्हणजे ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट करपा जाय धारवाड्यान येवपाक. आनी एट्रॅक्ट ट्युरिस्ट जर येयले न्ही जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांचे बाबा कितें ते प्रोडक्ट आसा पळय ते विकतले, नाल्यार ते भोंवता पळय तेन्ना ते खंय तरी रावंक सोदतले. आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा पळय होम स्टे आनी ते करता न्ही, ते करता न्ही जाल्यार आमी सदांच तांकां वेलकम करतले. कारण त्या हितूर आमच्या लोकांचो डेव्हलपमेंट जाता. बरोबर. आनी हांगा तो स्कोपूय तसो आसा, म्हणजे जो वाठार जो आसा हिरवो आसा, बाकीचेंय आसा. तशें दुसरें आमी जशें म्हणल्यार आतां मायनिंग जशें म्हणलें न्ही आमी हेंय पळयता की आमी हांगसर जेन्ना तो हायवे जो वता, मुखेल हायवे आसा, सो त्या हायवेचेर अशें आमी फाटीं असो रेकॉर्ड आयकलो खुबदां अशें जाणा की एक्सिडंट अशें खुबशे जाताले. सो त्या दृश्टीन किंवा त्या नजरेन तुमचें कितें मत आहा? ना पळय आमी सद्या आमदारा कडेन आमच्या उलयल्या. म्हाजें आमकां मेन न्ही आतां हायवे सारको म्हणजे कर्नाटक बॉर्डर टू अप टू फोंडा हायवे लागता जाल्यार हांवें आमदाराक रिक्वेस्ट केला आनी तेजे प्रयत्न चालू आसा. आमी सांगला की आमकां एक बरें मदीं फायर स्टेशन, एक पुलीस स्टेशन, स्वतंत्र धारवाड्या खातीर पुलीस स्टेशन आनी फायर स्टेशन सामकें गरजेचें आसा. कारण केन्नाय कितें अशें एक्सिडंट हें जालें न्ही जाल्यार आमकां ऑल द वे फोंडेच्यान नाल्यार सावड्डेच्यान फायर ब्रिगेड आपोवची पडटा. हय. आनी मेजर एक्सिडंट जाता तशें जाता. हो हायवेचेर प्रोटेक्शन म्हणून तें जाय, गरजेचें आसा आनी तें जावपा जाय. आमी आनी एक पळयता की असो म्हणजे भितरलो वाठार जालो, गांवांतलो वाठार जालो की शिक्षणाचे जे ह्या फॅसिलिटीज ज्यो आसता त्यो म्हणजे विस्कळीत स्कुलां आसता किंवा तो एक प्रॉब्लेम जाता. शिक्षण हायर एज्युकेशना खातीर पयस वचचें पडटा. तो कसो हांगा आसा? हें ना पळय खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाज्यान पयलीं 35 वर्सां धारवाडा पंचायतीन म्हटल्यार सदाशिव मराठे हेणी राज्य केलें. म्हाजो राजकीय विरोधक आसूं तो, पूण आयज तुका खरें सांगता तेणी न्ही तेन्ना गांवांत ह्यो शिक्षण संस्था हाडून आमच्या धारवाड्यान 2 स्कुलां आसा, हायर सेकंडरी आसा. आनी आतां फुडलो स्टेप म्हटल्यार गणेश गांवकार जो आमदार आसा पळय तेणी आपली गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज ही आमच्या धारवाड्यान केल्ली आसा. हय. म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतींत आमी सामके फाटीं ना, आमी फुडें आसा. हय. कारण बाकीचे जर मातशें हायर शिक्षण इंजिनियरींग जर करतलो जाल्यार फोंड्या बी आमकां वॉकेबल म्हणजे 10 किलोमिटरच्या भितर फोंड्या आसा. म्हणटकीर शिक्षणाच्या बाबतींत आमी धारवाडा तालुका मातसो थोड्यांक पयस पडटा, पूण ना अशें ना, कनेक्ट तसो आसा. कारण आमच्या धारवाड्या जी मराठीची संस्था आसा पळय तेजेच मोल्या स्कूल आसा, धारवाड्या आसा, पिळया धारवाडा आसा, 3 आसा, हायर सेकंडरी आसा. मागीर दाबाळीन स्कूल म्हणजे आमच्या तालुक्यान म्हाका दिसता शिक्षणाच्या बाबतींत बरो हे जाल्लो आसा, प्रोग्रेस जाल्लो आसा. आतां हायर सेकंडरी म्हणजे हायर शिक्षण आसा पळय म्हणजे डॉक्टर तें लिमिटेडूच आसा न्ही. डॉक्टर जातलो जाल्यार तुका जेएमसीन वचचोच पडटा, तशें थंयच आसा. पूण इंजिनियरींग पूण आतांचे मुळावें किंवा मातशें हायर सेकंडरी ते बरें आसा. स्पर्धेक कॉम्पिट करता जाल्यार आमच्या हितूर बरी गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज जाल्या पळय तितूर BBA BCA हे कोर्स आसा. हांगा तुमच्या धारवाड्या आसा शुगर फॅक्टरी आसा पळय त्याच वाठारान जाल्या. आनी आमचो आमदार आसा पळय पणजे वचपाक जाय किंवा अशें ना. आनी ते तेन्ना आमचो आमदाराच्या प्रयत्नान आयज ते BCA आनी BBA बी आसा पळय शिक्षण घेतलो न्ही जाल्यार भायर खूब पयशे आसा. ते आमच्या कॉलेज आसा पळय तितूर सगळ्यान कमी पयशांनी ते शिक्षण जाता. भायर 60,000 आसा जाल्यार हांगा ते 10,000 इतलो डिफरन्स आसा. हांव म्हणटा की शिक्षणाच्या बाबतींत धारवाड्या तालुका सॅटिस्फायड आसा. बरोबर आसा. आनी एक म्हणजे फॉरेन्सीक कॉलेज येवपाचे आसा किंवा ते तुमी कशें पळयता तेका? पळय हे सगळे हे आसा पळय कॉलेज फॉरेन्सीक कॉलेज आसूं लॉ कॉलेज आमी सदांच सांगला की आमी हे वेलकम करता म्हणून. हय. बेश्टे जाता पळय खरेंच एक वायट प्रोजेक्ट जाल्यार तेका ओपोज करप. कॉलेज येवन काय वायट जायना. कॉलेज येयली जाल्यार आमच्या धारवाड्याचें नांव हे सगळ्या जगाच्या नकाशाचेर पावतलें की इंडियेची फॉरेन्सीक कॉलेज धारवाड्या आसा म्हणून. तशें जावपा जाय न्ही. नाल्यार बेश्टेच आमी सगळे ओपोज केले आनी ते कांयच करूंक सोदिना आनी मागीर सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारप. तशें जायना न्ही.
आयज इतके सगळें करता आसतना इतकी 20 वर्सां तुमचो 20-22 वर्सांची वाटचाल आसा आनी म्हणजे हांगा असो कोण घडये एकटो कोण असो आसचो ना तांकां तुमकां जे वळखना अशें जाल्यार इतके लोकांक पंचायतीक टायम दिवप म्हणजे लोकांक टायम दिवप तुमच्या वांगड्यांक टायम दिवप तुमच्या फॅमिलीक टायम दिवप कशें करतात? हा टायम दिवप म्हणजे पळय मेन म्हणजे लोकांक हांव टायम दिता म्हणजे कशें आसा चड टायम दिना तें सांगता हांव पंचायतीन डेली 11 ते 12 ह्या टायमार वयता आनी कितें आसा पळय तें सायनी मारता म्हाका ह्या कामाक न्ही म्हाजे पंचायत स्टाफ म्हाका फूल सामको हेल्प करता हांवें ताका सांगलेलें आसा की लोकांक एके फावटीन काम जावं जाय पंचायतीन लोकांक 2 फावटी मारूंक लावनाका सरपंच 11 साडे 11 म्हटल्यार येतलो सायन मारतलो वयतलो म्हाज्या पंचायतीन कशें आसा तुवें म्हाज्या कामाक लागून म्हाजे कडेन येवन तें पांयां पडप म्हाका येवन सांगप परत तशें ना ज्या मनशाक हांव चडशा मनशाक वळखता हो फायदो 20 वर्साचो कोण येयलो तेजी सायन मारली दवरली खंयचेच कोणाचें कितें घर आडय मागीर कोणाची झगडी लाय तसलें आमी राजकारण करूना बरेपणान राजकारण केलां म्हणून हांव त्या शॉर्ट टायमान हें सगळें करूंक शकता फक्त एक खंत म्हणजे कितें जप करून खंय वयचे पडटकीर फॅमिलीक टायम दिवंक मेळना कळ्ळें म्हणजे ती केन्ना सांगता 4 आमी या म्हणून तेन्ना म्हाका 3:30 फोन येता आनी खंय तरी वयचो पडटा तेन्ना आतां 4ची 6 जाता तेन्ना तेंचे कडल्यान मातशें आयकून घेवचें पडटा पूण लोकांच्या बाबतीन म्हाका लोकांनी जो पद दिला न्ही तेजो हांवें पुरेपूर लोकांक हें दिलां की म्हाका कोणूच सांगचें ना की दारवाड्यार सरपंचान आपल्याक 4 फावटी मारूंक लायल्यो म्हणून हें म्हाका गर्वान हांव सांगूंक शकता म्हणून तो टायम हांव एडजस्ट करूंक शकता सारको टायम म्हणजे आपल्याचेर आसा तें तूं टायम बेश्टोच लोकांक आडोवन दवरतलो आनी टायम करता तशें जायना तुजें डिसिजन आसपा जाय की आपूण करतलो म्हणून म्हाका म्हजें हांवें स्टाफाक सांगलेलें आसा तुमी अर्द वरा भितर म्हणजे 11:30 पयलीं तुमी सगळें रेडी करा हांव येवन सायन मारून वयतलो म्हणून त्या तेंचो म्हाका खूब हेल्प आसा शेवटाक राजकारणा बगैर राजकारण नासतना समाजकारण जावंक शकता? हय जावंक शकता आयज समाजान खूब लोक आसा जे राजकारणान ना पूण ते काम करूं शकता हय हांव सांगता म्हणजे आमी समाजा कडेन आसा म्हणून आमी राजकारणान पावल्या समाजकारण बेश्टें राजकारण आयज कोणूय येतले उठतले आनी आमी हे जातले ते पंचायत चलयतले आमी इलेक्शन लडयतले तशें जायना तुज्या समाजा कडेन रिलेशन आसपा जाय तुवें समाजा खातीर कितें तरी करपा जाय टायम दिवपा जाय समाजकारण करता आसतनाच लोक तुका राजकारण करपाची संदी दिता अशें म्हाजें मत सारकें. सर आज तुमचो वाडदीस तुमी तरी सुद्दां तुमचो वेळ आमकां दिलो आज तेन्ना तुमकां खरोखर मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आयज जे आमचे स्टुडंटाचे दर्शक जे पळयतात तांकां कितें सांगूंक सोदतले तुमी? ना म्हणजे हांव इतलें सांगूंक शकता कारण तुमकां सगळ्यान पयलीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी म्हाज्या सारक्या मनशाक आयज चूज केलो म्हज्या बड्डे दिसा इंटरव्यू घेवपाक आनी प्रुडंट मिडिया आयज गोंयभर खरेंच बरें काम करता आमकां पयलींच्यान म्हणजे सामकें बिंदास्त अशें तेंचे हे प्रुडंट मिडियाचे आमकां सपोर्ट आसता कितें मायनिंगाचें आसूं नाल्यार खंयचे आमचे पयरचे सुद्दां पयर रस्तो आडोवपाचो इन्सिडंट जालो जाल्यार प्रुडंट मिडियांतल्यान आमकां पयलीं आमकां सदांच सपोर्ट आसता आनी प्रुडंट मिडिया आयज गोंयचे खंयचे इशू हँडल करपाक सक्षम आसा अशें हांव दिसता आनी हांव सगळ्या प्रुडंटाच्या टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदां तुमकां खूब खूब शुभेच्छा सर. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें.